दिवचले वेदांता मायनीवेल्यान मध्यान राती ते फातोड मेरेन जावपी मिनाची येरादारी थळाव्या लोकांचो खर विरोध आसा। मध्यान राती जावपी मिनाची येरादारी बंद करात अशी मागणी करीत आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी बिरेस्तारा रस्त्याचेर देवन मिनाची येरादारी बंद केली। ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक शुक्रारा दनपारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात थळावे लोक आनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची एक जोड बसका जाल्ली। मात रातच्या वेळार मिनाची येरादारी नाकाच अशी मागणी करीत लोकांनी सुरवातीपासून बसकेत बोवाळ घातलो। रातच्या वेळार मिनाची येरादारी केली जाल्यार परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। जो सर्वे जेन्ना केली पळय ते कर्नाटक लोक हाडून हांगा सर्वे केले एक हांव आसा ते सर्वेचे टायमार हांवूय जाणा म्हाज्या चेड्याक घेवन हांव फुडें वयतालो ते गाडी फाटीं ते गाडयेन येयल्या ते गाडयेन बसल्या सर्वे केल्या गाडयेनसून आनी फक्त रिपोर्टार बरयलें की 5 घरां आसा म्हणून जवळ जवळ सामानचे 30 घरां आसा आनी आमच्या बी गेटीनसून जे आता ट्रान्सपोर्ट भायर काडटात पळय ते जवळ जवळ 15 घरां आनी हांव म्हणटा त्या रिपोर्टाक जेन्ना रिपोर्ट करता तेन्ना एका आमच्या पंचाची सायन आसा जाल्यार पळय रिपोर्टार त्या आसा कोणाक आमच्या पंचाची सायन आसा त्या रिपोर्टार पण तुवें ते एक्चुअली पळोवपाक जाय आसलें वचून सायडीन की बाबा खरीच तर घरां आसा काय ना। आतां तुका हांव नायट सायडीन तो एकूच इफेक्टेड सांगता जवळ जवळ 3 म्हयन्याचे भुरगे सारबांचेर आसा जाल्लेले आसा। आता म्हाका सांग रातचो फाळको जेन्ना बसतलो पळय तेन्ना म्हाका कळटलें आवय कळटलें रातच्या 12 फाळको बसलो त्या भुरग्याक कळटलें 3 म्हयन्याच्या ना न्हू ते हांग काडटलें। न्यू इयरा सुद्दां तेन्ना 1 तारखे सुद्दां न्हू तेंच्यांनी बंद करूं ना हरची तुका सुटी आसता पूण तेंच्यांनी चालूच दवरला। आतां मी कितें करूं सांग न्हिदपाचें कशें कितें आतां हांव 40-45 वर्सां जगलें म्हाका भुरग्याचें फ्युचर जाय तो म्हाजो आतां भुरगो ल्हान आसा आतां रात दीस थंय धुल्लूच जाता तो ऑक्सिजन कितें घेवं तो म्हाका तूं सांग सर आतां तूं सांग सर म्हाका ऑक्सिजन कितें म्हणून घेवं धुल्लूच हांव तूं म्हणटा नायटीक हे ते सांगलें ते जोडटले वयतले आमी कितें करपाचें आमी तर स्थानीक हांव भायरसून येवन तुका सांगना हांव स्थानीक तसल्या गांवाचें म्हाका थंय रायट आसा। तुम्ही खंयसरूच रावून सायबी दिताले आनी आमचे गांव तुमी विकताले आनी फेस कोणाक करचें पडटा आमच्या सारक्या गरीब लोकांक कित्याक सर आमी फेस करतली सर आमची कसली चूक दाखोवन दिया। तुम्ही जेन्ना आतां इतकी तुमी आतां कामां कंपनीची केली एक दीस कोणाक आमच्या मेंबरांक तुमी विचारले पंचायती केन्ना विचारले तुमी कितें तुमचे फुडें आसा काय म्हणून लोकांचे तुमची समस्या विसरून घेतल्यो कोण तरी येयलो आमचे कडेन पंचायती कडेन फुडें कितें जातलें गांवाचें हांकां हांव पयलींसून सांगतालें जे विशय आसा वेवस्थीत आमी सॉल्व करुया गांवाच्या पोटान मारूं नाका कित्याक हे आयज लोकांचे पोट कंपनी लोकांचे पोट आसले आनी इतल्या वर्सां पासून लोक हे कंपनीचेरूच जगताले हांव सांगूंक शकता कित्याक म्हाजो भोव तरी कंपनीन कामाक आसा तरी पूण आज लोकां बरोबर रावले हांव मायनिंग एरियेन जे मोएम टू पिळगांव जो नायट ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट केलेलो ताका पंचायतींनी आमचें ऑब्जेक्शन हाडलां लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलां आनी काल लोकांनी वचून नायट शिफ्ट स्टॉप केले अक्षरशः ऑलमोस्ट 250 लोक बायलां भुरग्यांक सगळ्या घेवन सगळ्या लोकांनी काल नायट शिफ्ट केल्या। त्या अनुशंगान आयज हांगा डेप्युटी कलेक्टरा मुखार हियरींग जाली दोनूय पार्टीक आपयलेले मॅनेजमेंटाक आपयले आनी आमकां डेप्युटी कलेक्टर सर डायरेक्टर ऑफ मायन्स जो नारायण गाड आसा पळय तांच्यान ताका नायट ऑपरेट करपाक परमीट दिला सो आमी ताका तेंच विचारलें की LEC जी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टान दिल्या ती सुप्रीम गांव नारायण घाट सुप्रीम ताजें ताका आन्सर ना। नारायण घाट ताका जेन्ना आमी कॉन्टॅक्ट करता बाबा ताका परत सांगलेलें आमी की तुका नायट शिफ्ट तांकां परमिशन दिवं नाका कित्याक लोकल अनरेस्ट खूब आसा नाका त्या वाटेन पकडून वतले पूण तरी आसतना नारायण घाटान सगळ्या लोकांचो विचार करिनासतना एक तर्फी मॅनेजमेंटाचे म्हणजे हे जे कॅपिटलिस्ट आसा कंपनीज तांच्या फेवरान डिसिजन घेतला। म्हाका दिसता ताणें हो पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव आमचे जे आसा तेंच्यान ताका सगळ्यान पयलीं डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसा ताका सायडीक काडपाक जाय सस्पेंड करपाक जाय। ही लोकांचो कांयच विचार करनासतना हे जे ऑर्डर काडल्या पळय त्या खातीर हांगासर सगळो न्यूसन्स जाल्लो आसा। आज आमी डेप्युटी कलेक्टराक तेंच सांगलें की तूं सद्या नायट शिफ्ट बंद कर ना जाल्यार परत आयज लोक रस्त्यार उतरतले आनी स्टॉप करतले। लोकांचो जो फंडामेंटल रायट आसा रायट टू स्लीप तो डिस्टर्ब जाता थंय। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।